म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां मोगान घडून हाडल्या. मोगान घडून हाडल्या म्हणजे कितें? देव आमकां सदांच आजीर आसा. तो आसा म्हणून ताणें सांगलां आमकां. मोइजेसान जेन्ना जिरकुटान देवाक अणभवलो, जिरकूट पेटोंक नासलेले पूण उजो आसलेलो, हे परी ताका दर्शन घडलें आनी त्या जिरकुटांतल्यान देव ताचे कडेन उलयतालो. जेन्ना मोइजेसान ताका विचारलें, देवाक विचारलो, तुजें नांव कितें म्हणून सांगचें हांवें लोकांक? हांव आसां, तो आसा अशें म्हणून ताणें सांगलें. सो तो सदांच आसा. मोग म्हणजे कितें? तेंच, जी वस्त आमकां आवडटा ती सदांच आमचे सोबे आसा. काजाराचो साक्रमेंत जोडटा तेन्ना आमी मुदी घालता. ती मुदी आमकां कितें, कसली आठवण करता? की म्हजो पोती, म्हजी पोतीण, म्हजें सोबें सदांच आसा. तिजो बोटाचेर नदर मारली, रोखडेंच तो संभोवन जो घडोवन देवान हाडलेलो आसा तो उदीक आनी उदीक खोलायेन आमी जिवंक लागता. दोगां एक जातात. वय, वो मोगाचो साक्रमेंत. आनी असलो साक्रमेंत मोगाचो देवान आमचे सोबें केलेलो आसा. ताका लागून आयज जेजू आमकां कितें सांगता? जसो बापान म्हजो मोग केला, जसो बाप म्हाका आजीर आसा, तसो हांव तुमकां आजीर आसा. कित्याक हांव बापा सोबें, तुमचें सोबें तुमकां एकवटून आसा. पूण हें कोत्ता आसतना ताणें आमकां सांगलें, हांव बापाची आज्ञा पाळटां. आमी देवान जेजूक एक पाटी विचारलें, हिंची आज्ञा आमी पाळूंक जाय. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पोर देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलाचो करतलोय. हें ताणें आमकां सांगलां. आयज जेजू हें जियेता तें ताणें आमकां सांगलां. हांव बापाचो मोग हांव अणभवतां, तो हांव तुमकां दितां. आनी तुमी म्हज्या मोगांत रावात आनी ही खुशालकाय हांव तुमकां दितां. आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जातली. पळयात, आमी खूब पाटी निराश जाता. कित्याक दुसरी आमकां आमी मोग करता तसो ती आमचो मोग करिना. वो स्वार्थीपणाचो मोग. जेन्ना आमी देवाच्या मोगान रावता तेन्ना आमी कसलीच अपेक्षा करिना ताणें म्हजो मोग ते भाशेन करूंक जाय म्हणून. ना, आमी दीत आसता. कित्याक देव आमचे सोबें व्हांवत आसता बरेपणांत, बरी उतरां, बरी कण्यो. आनी हातून आमचो आनंद आसता. हातून आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटा. हातून आमकां खुशालकाय आसा. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें मागोंक सोदता, अपेक्षा करता, तेन्ना आमी स्वार्थीपणान जियेता आनी आमी निराश जाता. आनी तेन्ना मागीर आमी कितें करता? मोग करिना. म्हणजे आमी दुसऱ्यांक बरेपण दिना. आनी हें जें बरेपण आमचें सून उपजावता तें लासना, तें काबार जाता. पूण देवाक जेन्ना आमी एकवटून रावता भितरल्यान, तेन्ना आमी न्हय, देव आमचे सोबें हो मोग करता. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. जसो जेजू म्हजो मोग करता तसो जेजू म्हजे सोबें करतलो. आनी ताणें कितें सांगलां आमकां? जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. म्हणजे जेजू सोबें आमचो मोग. कित्याक आमी ताचे कुडींतूच आसात सगळीं जाणां. जशे भाशेन आमचे कुडीचे सांदे एकामेकाचो मोग करतात. थंयसर कितें जालें, रोखडेंच आमी पावता हांगसर थंयसर हात पांय दोळे सगळें. हे भाशेन देवाच्या एकवटान आमी रावच्याक ताकाच आमी विनंती करया. ताकाच आमी ताचेच कडेन आमी मागया. तर आतां ह्या वेळार आमचे हात अशे जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत जो आसा तो येवन आमकां त्या आसण्यांत अदीक खोलायेन जिवंक मदत करता. आनी हे परी आमची खुशालकाय तो आनिकूय वाडयता.
ही अदीक वाडोवच्याक आपलेपण जें आमचे मदें आसा तें सगळें ताका दिवया. जावं आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांतल्यान, चालींतल्यान जेजू 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 म्हणून सुस्कार भायर सोडटना सगळें भायर काडया. आनी ताचें दडलें घेना, ताच्या उमलीक रोगतान तो आमकां नितळ करता आनी दुसऱ्या सुस्कारान आमचें जिवीत ताच्या जिवितान उदीक भरून काडटा. आनी हे परी आमी ताचे सारकीं उदीक जावंक लागता. जेजू आर्गां दिन वास महिमा वाखाणणी तुका. आमचें जिवीत आतां सगळेंच तुका भेटयता हे भेटोवणी वरवीं. आनी त्याच प्रमाणे सगळी आमची मागणी आनी इंतेसां आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या सोयऱ्यां दायऱ्यां पासत, आमच्या शेजाऱ्यां पाजाऱ्यां पासत, आमच्या फिरगोचे पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, आमच्या देशा पासत आनी संवसारा पासत, सगळ्या पासत जेजू आमी मागता. कित्याक आमी सगळीं तुजें सगळें एक. आनी आतां तुकाच आमचें हें सगळें जिवीत पोपून दिता. तूं तें बदलून तुजें जिवीत घडून हाड. आमेन.